आता आम्ही IOC ब्रिजार आहात आणि हांगासून वास्को कनेक्ट जावपाक जे साड्यावयल्यान लोक येता ते हांगासून वास्को कनेक्ट जाता ह्या ब्रिजा वयल्यान। तशेंच भायणाचे जे लोक आहात ते वास्को कनेक्ट जावपा खातीर एकमेव ब्रिजाचो यूज जाता। आता आमी पळोवंक शकतात की हांगासर एक केबल ब्रिज येता त्याच्या ओवरहेड त्याच्या वयल्यान विच इज नोन एज पोर्ट कनेक्टिविटी। सो खंय तरी ते पोर्ट कनेक्टिविटीचें काम उरलेलें आहा म्हणून खंय तरी PWD डिपार्टमेंटान तांकां हांगासर काम करपाक मेळना म्हणून खंय तरी 17 मार्च ते 1 एप्रील मेरेन रातचो 12 ते सकाळी 6 मेरेन हो जो एक्सेस आहा वास्को वचपाचो भायणा किंवा सड्याच्या लोकांक तो खंय तरी बंद दवरलो आहा। एक बरी गजाल कितें बेगीन जर हो ब्रिज जर जायत जाल्यार जे हेवी ट्रक्स आहात ते खंय तरी डायरेक्टली पोर्ट कनेक्टिविटी वयल्यान डायरेक्ट हायवे रवींद्र भवना कडल्यान जॉयन जावंक शकतात, ती एक बरी गजाल आहा। पूण PWD डिपार्टमेंटान हेचीय काळजी घेवंक जाय। सपोज 12 ते 1 मेरेन सपोज कोणाक इमर्जन्सी सिच्युएशन आसा की हांगासर सपोज कोण एलमोंटी कडेन रावता किंवा कोण रुमलाचेर रावता ताका जो वर्णापुरी हायवे आहा वर्णापुरी सडा हायवे तो ताका मातसो पयस पडटा आनी थिंगाच्यान जे हॉस्पिटल्स आसा किंवा जे इमर्जन्सी सिच्युएशन्स आहा ते मातशे कॉम्प्लिकेटेड जाता। सो PWDन खंय तरी हेची नोंद घेवची की जर इन केस इमर्जन्सी कितें सिच्युएशन आहा जाल्यार सड्या वयल्या तशेंच भायणाच्या लोकांक त्रास जावंक जायना आनी खंय तरी हे ब्रिजाचें काम बरी गजाल की जाता म्हणून आनी बेगीनच्या बेगीन करून घेवचें आनी सड्याच्या आनी भायणाच्या लोकांनी नोंद करची की रातचे 12 ते सकाळी 6 मेरेन खंय तरी हो ब्रिज बंद आसतलो। सो तेंच्यांनी हो रस्तो रातचो घेवपाचो न्हू।